आतां आमी मनसून येतलो आनी थंय लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा. तांचे प्रोटेक्शन खातीर आनी सेफ्टी मेजर म्हणून डिजास्टर जावं नये, कॅलेमिटीज जाता तेन्ना लँडस्लायड जावन लोक मरूं शकता म्हणून आमी तांकां प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून नोटीस काडल्या, इवॅक्शन नोटीस. तांकां थंयच्यान भायर सर म्हणून सांगलें कित्याक ते लँडस्लायड थंय हें आसा, शक्यता आसा जावपाची. कितके घरांनी आतां पर्यंत आमी पयलीं हांगा वास्कोन थोडे जीर्ण बिल्डींग आसा तांकां 19 जाणांक काडिल्ले. आतां थंय 35 जाणांक काडले आमी. नगरपालिकेन आपलें काम केलें. पावस लागीं पावता तसो ह्या सड्यावयल्या 35 घरांक घरां खाली करची म्हूण नोटीस धाडल्या आनी आपल्या जबाबदारींतल्यान मेकळी जाल्या. आतां ते जर खाली करिनात आनी पावसान कितें बरें वायट जाता जाल्यार ताका खंय नगरपालिका जबाबदार ना. प्री मॉन्सून ऑलरेडी आमी स्टार्ट केल्लेले आसा आनी वास्को असल्या शहरान लो लायंग एरिया आनी लँडस्लायडींग एरिया खूब आसा. लँडस्लायडींग एरियान जी घरां आसा ती रिस्की आसा. आमी एवरी इयर तांकां नोटीसी काडटा. लास्ट 2 वर्सां जालीं आमी तांकां पब्लीक नोटीस काडटा पेपराचेर. आमी ऑलरेडी नोटीस काडलेली आसा. मोस्टली जी सड्या बायणां जेटीर ह्या न्यू वाड्या ह्या एरियेन जी लँडस्लायडींग एरिया तांकां आमी अवेर करपाक लागून इवीक करपाक लागून तांकां आमी ऑलरेडी नोटीस काडलेली आसा. तेंच्यांनी खंय तरी शिफ्ट करपाक जाय आनी नाजाल्यार तेंच्या केस समज लँडस्लायडींग जालें केस जालें जाल्यार तेंचे ओन रिस्कार ते रावतले ओन रिस्कार रावचे पडटले. आमी ऑलरेडी आमचें काम केल्लें आहा आनी सेकंडली आमी पर्सनली आमचे इंजिनियर वचून तांकां सांगतले की ती एरिया तुमी खाली करा. पूण तांकां रावपाक कितें प्रोविजन बी कितें केलें तुमी? तशें कांय प्रोविजन आमी कांय करूंक ना. आनी कितें करतले फुडें? हे कशें आसा आयज कितली तरी ती वर्सां जालीं ते थंय रावता आनी आमी ऑलरेडी तांकां इविक्शन नोटीस धाडटा. तेजेर ते कांय एक्शन घेनात, कांय खाली करपाचे प्रयत्न सुद्दां करिनात. समज तेंच्यांनी कितें तरी प्रयत्न केलो जाल्यार आमी कलेक्टराक हाडून खंय तरी स्कुलान बी तेंची वेवस्था करपाक रेडी आसा. दर वर्सा नगरपालिका ह्या घरांक नोटीशी काडटा. कोण खाली करता, कोण राजकीय दबाव हाडून खाली करिनात. पालिका आनी लोकांचो वेळ बरो जाल्यार सगळें बरें. प्रुडंटा खातीर दिशान परब.